नमस्कार. सर्वप्रथम आडपईच्या गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या सगळ्या गणेश भक्तांचे हार्दिक अभिनंदन करता. आडपईचो गणेशोत्सव हो गोंयभरूच न्हय तर गोंया भायर सुद्दां आसा. आजचो आडपईकारांच्या जिवनांतलो एक विशेष दिवस की हजारो लोक ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित रावतात आणि आमचे जे आडपईचे जे कलाकार आसात, गणेश भक्त आसात, ही जी परंपरा गेली कित्येक शेकडो वर्षां ही चालू आसा ती परंपरेक खरोखर घेवन सलाम करतात. हे पळोवन आमकां खूब आनंद जाता. आमी आमचे भाग्य समजतात की ह्या गांवांत आमचो जन्म जालो आणि म्हणजे ही पूर्वजाची जी परंपरा ही परंपरेचे वाहक फुडले पिढी पर्यंत व्हरपाचें जें काम आसा तें काम व्यवस्थितपणे हे चालू आसा. विशेष आडपई गांवांत हांगसरले जे गणेश आसतात, गणपती जे असतात ते कुटुंबां सगळे एकत्र येवन हे पुजतात आणि पुजून सगळे कुटुंब जे खंय आसूं, गोंया आसूं गोंया भायर आसूं ते ह्या 5 दिसांक एकत्र रावतात, एकत्र जेवतात, एकत्र गणेशाची भक्ती करतात आणि हे वातावरण जे अशें आसा की 5 दिवस कशे गेले ह्या फॅमिलीक कळकच ना आनीक हे सगळे आजचो दिवस विसर्जनाचे हे आटपून आपापल्या घरा वतात. एक विशेष महत्व ह्या संस्कृतीचे कितें एकत्र आयल्यानंतर सगळ्या गोष्टी ह्यो कितें आहात की मेळ्ळ्यानंतर सगळ्यो गोष्टी तातूंतल्यान विशय जे कितें बारीक सारीक आहा ते समाप्त जातात आणि एक आनंदाची आणि आपलेपणाची भावना त्याच्यात ही रुजता हे पळोवन खूब ह्या आनंद जाता. आणि हे खरोखरूच टिळकांनी जो एक विशय घेवन सार्वजनीक गणपती जे काही सुरू केले ताजें महत्व जें आसा आज आमकां तातूंतल्यान दिसता की वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळे कुटुंब आसतालीं पण सगळे इवन कुटुंब सुद्दां एक वेगवेगळ्या पद्दतीन खूब तरेचे तातूंतल्यान हे फाटे जाताले. परंतु ह्या उत्सवान सगळ्यांक एकत्र करून एका विचारान एका आचारान हे करपाची ह्या गणेशोत्सव शक्यता आणि म्हाका दिसता की हो उत्सव एक समाजाक एक बरें वातावरण करपाक खूब पोशक अशें वातावरण करता आणि त्यामुळे भक्ती आणि शक्ती अशी दोन्ही ह्या उत्सवातून आमकां पळोवंक मेळटा. आज हजारो लोकांचे हास्य पळोवन खरोखरूच मन आनंदान भरून येता की गणेशाची जी काही श्री गणेशाची जी काही जो कितें आशिर्वाद आसा जे काही त्याची देण आसा ही खरोखरूच मनशांनी सगळ्यांनी घेवंक जायी आणि आपल्या जिवनाक ह्याचो सगळ्याचो उपयोग करून घेवन आपलें जीवन भक्तीच्या माध्यमातून सुरळीत चलोवन घेवन जीवनाचो आनंद प्राप्त करपाचो उत्सव अशें म्हाका दिसता. हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे पत्रकार भावांचे तशेंच सगळ्या आज आयिल्ल्या आमच्या पाहुण्याचे मनापासून परत एकदां ह्या उत्सवाक स्वागत करता आणि देव बरें करूं. ताचेच गणपती पावोवपाचे आशिल्ले सुरवात पासूनच म्हणजे जर आमचे जाणटेले म्हणटाले त्या वेळेस जवळ 250-300 वर्सां ही अशी तरेची परंपरा तेन्ना म्हणजे व्हडलें कांय नाशिल्लें परंतु आपापलो गणपती माथ्यार घेवन ताका वेगवेगळी सजावट करून सगळ्यांनी बरोबर वाजत गाजत वचप ही परंपरा तेन्ना ही आशिल्ली. तातूंतल्यान गांवचो एकवट हे सगळे तातूंतल्यान प्रस्थापीत जाले आणि तातूंत एक आमचो सगळ्यांचो मेळून उत्सव ही भावना ह्या उत्सवान गांवांक रुजयली आणि गांवचे प्रत्येक कार्य जावं तो प्रत्येक गांवचो नागरीक आसा ह्या कार्याक आपले सहयोग दिता म्हणजे समाजाक सहयोग दिता अशें तातूंतल्यान आज हे आमकां चित्र दिसता. अशें प्रत्येक गांवांनी अशे पद्दतीचें चित्र जे जाता ते सगळे कडेन जावचें आणि तातूंतल्यान आमची संस्कृतीच्यान मेळणारे संस्कार आणि संस्कारमय जीवन हे ताजो उद्देश आसा. सो अशे तरेचो मनीस जो जे देवाक मानता धर्माक मानता आणि तातूंत सामाजीक हे आपले हे ऋण फेडपाची जी मनांतली हे आसता ती तातूंतल्या ह्या सगळ्या संस्कारातून निर्माण जाता आणि तेन्ना समाज खंय तरी बरें हितून हे जाता. पण हो बोध आमकां ह्या सगळ्या हातूंतल्यान चतुर्थीच्यान मेळटा हे पळोवन आमकां खूब आनंद जाता. विसर्जन दर म्हाका दिसता
दिवसा उजडे जाताले पण ह्या फावट लेट जालो आणि कितें कारण दिसता तुका कित्याक लेट लेट असो जावना चड फक्त 15 मिनटां अशें दिसता म्हाका मागीर थंय आरत्यांक लागून एकमेकाक रावले म्हणून मातसो डिले जालो मिसकम्युनिकेशन जालें म्हणून जाल्यार अशें चित्र येवपाक जो टायम आशिल्लो तो 15 मिनटां डिले जाला सो व्हडलो असो अर्दे वरभर बीन तशें जावना सो ओवरऑल सगळें कितें आशिल्लें एकंदर म्हणल्यार जे गणपती आणि जे तुमी कमिटी जे हें करता पळय पयली तयारी करतात त्या प्रमाणे सगळें सारकें जालें सगळें सारकें जावन जें तुमकां दिसतलें सगळ्याक की आमी जी तयारी केली ती तुमकां पळोवपाक मेळटली आनी तेच प्रमाणे जालें आनी बरें जालें आनी तुमी सगळ्यांचे सहकार्यान आनी ताका चड रंग येता जशें गोंयभर लोकांक खबर आसा की आडपय जे 5 दिसांचें गणपती विसर्जन आहा बरें फेमस अशें विसर्जन हांगा आडपय जाता आनी विविध हांगासर जे वाडे आसा हे सगळे प्रत्येक आपापले चित्रां घेवन हे गणपती विसर्जन करपाक हांगासर सज्ज आसता आनी आमी पळयलां आसतलें की हें जें विसर्जन आहा तें सुर्यास्तो जावच्या पयलीं म्हणल्यार दिसा उजवाडेर हें विसर्जन जाता आनी त्याच प्रमाणे यंदा तांकां मातसो उशीर जालो पण कांय नजो पण वार्षिक हेंचें जें आहा तें दिसा उजवाड्यार गणपतीचें विसर्जन जाता विविध तरेचीं चित्रां हांगासर पळोवपाक मेळटा आई लहराई मागीर आमगेले शिवाजी महाराज मागीर शंकर मागीर तशेंच अशे हेर देवांची आनी हेर आमी आतां हें पळयलें कितें म्हणटा तें जें चंद्रयान पळयलें चंद्रयानाची 2-3 तरेची चित्रां हांगासर लोकांनी केल्ली सो ह्याच प्रमाणे दर वर्सा आकर्शण दिवपी हे आडपय गांवचे लोक विविध तरेचे चित्रां आनी लोक गोंयभर लोक हांगासर मुद्दाम हे आडपय गांवांत विसर्जन पळोवपाक मुजरत येता आडपयच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक